बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज खेरीत भाशेन आमी मिसावाचो आयतार पाळटाव. आमी दर एक क्रिस्ती मनशा आमकां एक मिसावाचें कार्य आसा, तेंच शिव आटोमनाचे साक्षीदार जावंक आमच्या जिवितांतल्यान तें दाखोळ करूंक. तर आमी मिशनार आमच्या जिवितांतल्यान आमी क्रिस्ताक परगट्टा पळय तेन्ना आमी क्रिस्ताचो वावर फुडें व्हरता. दर दिसा दर घोडे वच वावराक आमी बागेली जावंक जेची कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच मिसावाच्या गांवांनी वावुरलेल्या आमच्या मटवाशी यादनीक तशेंच एरी लौकिका खातीर आमी मागुया. हो वावर फुडें व्हरूंक तोच क्रिस्त ताका धीर आनी बळ जावं. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर परिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोडलो प्रात. ह्या पासत 32 सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर परिदार देवापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुदोंडारा सगल्या मनशाक स्वताची वळख मेळ्ळोली आनी समेस्तांनी तारण सोडलेलें तुका जाय. लुणेक तयार जाल्लेल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगल्या मनशाक शिवटमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरांत एकटोलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट केलेली तुजी पोरचा मोगाचे वाटेन चलून सोडवण सोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देवतेची आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. इजायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रां दोमावंक आनी राजाचे पट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दारांची कोवडां उकडूंक आनी वशे दारवोंटे धांपोवन उरो ना जावंक, जाचो हात ताणें गोट दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विंचून काडलोल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना, म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंतीत तावन अस्तोमते पर्यान
सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर जरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजा हातयारान दिवन आयतो कोत्तां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. परत म्हणया, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात, सगळ्या राष्ट्रांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्याच देवाचें ताचें इतलें भें दवरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणोत, काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान सर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. परजा परजानू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. भेटोवण्यो वरदान घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. पवित्र ताचें मंदीर, सोम्यांक तोय नमान करात. पृथ्वीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोड वळखून घेयात. बागयोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसालोनिकाराचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो, कश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो धरून तुमी तीर रावल्यात. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुवर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम घोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणोत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावुया. जिगजिगतल्या तारां परी पृथ्वेर तुमी परजोटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयल्यात. सोरिस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
फारिसेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दोवचो ते विशीं तांणी एकठांयच्यान थाराव घेतलो आनी हेरोदेच्या पक्षा वांगड्या बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचे शीं धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय, देखून तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. तो तुका कितें दिसता? शेजाराक दोन फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून ताचें कुसडेपण ओळखून पट्टीपाळ केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात, पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून ताका विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें ते शेजाराक पत्तून दियात रे, आनी देवाचें ते देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयज आमी मिसावाचो आयतार पाळटाव. मिसाव म्हणल्यार कितें काय? मिसाव म्हणल्यार कितें आनी हे मिसाव कोणें फुडें व्हरूंक जाय? दर एक क्रिस्ती मनीस पयच स्नाना वरवीं पयच सुबेचो वांगडी कसो पयच सुबेन भितर सोदता जाल्यार ताचें मिसाव, क्रिस्ती मिसाव सुरू जाता. जेजूचो शीस कोण? तोच तो क्रिस्ती मनीस. आनी जेजूचो शीस म्हणटोच ताचें कार्य खंयचोर न्हयच फकत इगोर्जेन भितर, पूण इगोर्जे भायरूय. इगोर्जे भितर जेजूचो शीस म्हणून हांव इगोर्जेक येता तेन्ना दुबावेरेत सगल्यांक गमता. पूण खरेंच तर हांव जेजूचो शीस जाल्यार म्हज्या जिविता वरवीं हांव दाखोळ जाता. तेंच की म्हजें मिसाव. प्रितीच्या भणी भावनो, एक पावट खंय एका राजान एक फातर रस्त्यार दवरलो. राजान फातर रस्त्यार दवरतोच ताणें दवरलो थंयसर पळोवपाक कोण काडटलो काय म्हणून फातर. कोण काडटलो? जायती मनीस पासार जाले, जायती ट्रॅफीक मोटरां गेलीं, गाडयो गेल्यो, टू व्हिलर गेले, पूण कोण पळयता आनी कोण काडपाक कुशीन काडूंक कोण फुडें सरना. कोण कोण म्हणटा कितें काय म्हणटा, राजा कसलें एडमिनिस्ट्रेशन करता, मदें फातर आसा, कोणें तरी काडूंक जाय आसलेलो, कोण तरी काडूंक जाय, पूण कोणूच काडिना. जाल्यार एकलो शेतकामती आपणाची जोडो घेवन शारांत येतालो विकूंक. आपणाच्या भुजाचेर हो जोडो घेवन जोड वाजें घेवन तो पळयता हो फातर रस्त्यार आसा पळय तो. आनी फातर रस्त्यार आसा तो पळयता तेन्ना आपणाचो जोडो सकला दवरता. हो फातर रोल करून करून थंयसर गाटर आसली ती गाटरान उडयता. आनी फाटल्यान पळयत जाल्यार थंयसर एक पोटली आसलेली. ही पोटली तो उगडटा, थंयसर एक चीट बरलेली आसलेली. हो फातर कोण सकला उडयता, आडकोळीचो फातर काडटा, ताका हे पोटलेन आसा तें फाव जातलें. जाल्यार हे पोटलेन कितें आसलेलें काय? भांगाराचे कॉयन्स, भांगाराचे गोल्ड कॉयन्स. ह्या मनशाक, ह्या साद्या मनशाक ते फाव जाता. प्रितीच्या भणी भावनो, ही काणी आमकां कितें सांगता काय? आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, दर एका नागरिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. जें कितें वायट आसा पळय तें ताचेर झुजूंक, ताचेर झूज मारूंक. वायट आसा तें उमटून काडून उडोवंक. थंयसर आमी पळयता कितें आसा, गार्बेज आसा ती गार्बेज काड आनी उडय. हो आमचो कायदो, न्हयच फकत सरकाराचो कायदो, पूण आमी मिसळट जावंक जाय, हो संवसार बरो करूंक जाय. आमी मिसळट जावंक जाय, दुसऱ्याचें बरेंपण हाडूंक, तेन्ना की समेस्तांचें बरेंपण जाता. प्रितीच्या भणी भावनो, हेंच की जेजू शॉर्ट म्हणून आमकां शिकयता. जाल्यार आमचें कार्य एक नागरीक कशें आनी एक क्रिस्तांव कशीं फुडें व्हरूंक, हें जाण आसा आमचें मिसाव. आनी तोच जे देव आमचे सांगात आसा. आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारुया. आयच्या पयल्या वाचपान प्रितीच्या भणी भावनो, सायरस राजा पशेचो आसा. देव ताका विंचून काडटा, आपणाच्या बळान ताका बोत्ता. खरें म्हणल्यार
हो सायरस राजा पयशेचो इस्रायल पोजा बेबिलोनान गुलामशाही भोगताली 70 इयर्स 70 वर्सां आनी हे गुलामपणांतली मेकळी करपाक सायरस राजाक देव वेंचून काडटा ताका बलिश्ट कोत्ता आनी तो तांकां इस्रायल पोजेक सुटका फाव कोत्ता हातून गमून येता सोरेस्पो देव सोमेस्तांचो देव ताका सगळी पोरसां एक सांगसाय हेंच की इसायास प्रवादी पयले वाचपांत आमकां दाखोळ कोत्ता जाल्यार भाग्योन पावलू थेसोलिकारांची तोखणाय कोत्ता कित्याक तोखणाय कोत्ता कित्याक तांणी न्हयच फकत देवाचें उतर परगटलें पूण ती देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलीं जेजूचेर भरवासो घोट केलो हाका लागून तांची तोखणाय कोत्ता एक खरें क्रिस्ती जिवीत कशें जियोंक जाय ती तांणी दाखयलें देखून तांकां उमेद दिता तांकां तोखणाय कोत्ता प्रितीच्या भणी भावनो आमी एक मिशनार कशी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक गरजेचें प्रितीच्या भणी भावनो चार्ल्स थॉमस स्टार्ट ब्रदर्सांतलो निमाणो भाव तांचो व्हडलो क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेळगडी जेन्ना पयलीच टेस्ट मॅच जाली इंग्लंड आनी ऑस्ट्रेलिया मदें हे पयले टेस्ट मॅचीन हो खेळ्ळलो चार्ल्स थॉमस स्टार्ट हो खेळ्ळलो आनी ह्याच पयले टेस्ट मॅचीक चलतना ॲशीज म्हणून नांव चल्लें आमी ॲशीज म्हणून ही आमी जायते फावटी पळयता इंग्लंड आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदें क्रिकेट मॅच हातूंतलो हे मॅचीचो पयलो खेळगडी तातूंत आसलेलो म्हणटा तो चार्ल्स थॉमस स्टार्ट इटन ह्या गांवांत पयलेच फावट आपणाच्या भावा वांगडा क्रिस्ती धर्माक वेंग मारता क्रिस्तांव जाता आनी क्रिस्तांव जातोच तो म्हणटा आपूण क्रिस्तांव जातोच क्रिस्त म्हज्या जिवितांत भितर सरला पयलें म्हाका पयत पुस्तक बेश्टें आसलेलें आतां म्हजें जिवीत पयत पुस्तका भाशेन आनी हाकाच लागून आपणाचो खेळ क्रिकेट खेळ थंय तो भोव फामाद आसलेलो सोडून दिता कित्याक लागून क्रिस्ताक लागून तो म्हणटा क्रिकेट सारतली हो मान सारतलो संवसार सारतलो पूण दुसऱ्या संवसारान कितें तरी तयार करूंक जाय आनी हेच मनान धरून चार्ल्स थॉमस स्टार्ट आपणाची क्रिकेट सोडून चायना देशांत मिशनार कसो वावर करूंक वेता आनी चायना देशांत 10 वर्सां हो क्रिस्ती वावर तो फुडें वता शॉर्ट मान पुरगटचो वावर आपणाच्या जिवितांतल्यान वावरांतल्यान जेजूक साक्षी दिता आनी 10 वर्सां थंयसर वावर केल्या उपरांत इंडियेक येता इंडियेकूय हो वावर फुडें वता उपरांत तो पिडेन पडटा आनी पिडेन पडटा म्हणटच तो परतून आपणाच्या देशांत इंग्लंडाक वता आनी थंयसर इंग्लंडाक वयतोच इलाज करतोच बरो जातोच आफ्रिकेक वता सेंट्रल आफ्रिकेक वता आनी थंयसरूच आपणाचो हो वावर धर्म परगटणेचो वावर फुडें वता आनी शेकी हो वावर करता आसतना 1931 ह्या वर्सा चार्ल्स थॉमस स्टार्ट हो संवसार सोडून वता प्रितीच्या भणी भावनो व्हडलो खेळगडी क्रिकेट खेळगडी क्रिकेट सोडून क्रिस्ताक परगटूंक फुडें सरता मिशनार जायती आमची पाद्री माद्री लोकिकां मिसावाच्या गांवांत वावर करतात थंयसर तांकां सारकी इलेक्ट्रिसिटी ना थोडे फावटी उदक पासून मेळना जावं खावपाच्यो वस्तू जेवपाच्यो वस्तू तांकां मेळनात असल्या हातूंनी थंय वावर करतात कित्याक दुसऱ्याचो होक राखूंक दुसऱ्यांक वयर काडूंक दुसऱ्यांक धीर दिवंक आनी आपणाच्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगटूंक ह्या वावरांत आमी आटबोट घालूंक गरजेचें भोव करून तांकां आदार दिवंक उदार जावन आदार दिवया पयशांचो आदार तांचे पासत मागुया भाग्योन ट्रेसा बालका जेजूचे पेट्रन ऑफ मिशनरीज म्हणटाले मिसावाच्या गांवांत वचोंक ना पूण 4 वयटी भितर रावून ताणें मिशनान
वावर करतल्या पाद्री माद्री पासत ताणें मागण्या वरवीं तांकां धीर आनी बळ मागुया आनी आमी मिशनार कशीं आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक साक्षी जावया. आमेन. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवा सोर पदीदार बापा स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पयत आत्म्या वरवीं गोरबी सरमलो आंकवार मरीत हाय सरमलो वच पिला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पयत आत्म्यांक कातोलीक पयत सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या पाप सायबान बिश्पांनी पाद्रिनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें वतना आनी आपल्याक दिल्लें मुणयारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितान देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुणयारपणाचो येस आपलो न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरान जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फटींगपण पयसावन देशाच्या बरेपणाचे सेवेक ते आसात म्हूण जाणो जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दर एक क्रिस्ती बाबार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितान गोराब्यान आनी समुदायान फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भावां भयणां जेजूक परगटूंक मिशनार कशीं वावुरतात तर कोश्टी आनी अवघड परिस्थितीन लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावूंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्यांक नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. भोव मोगाल बाप्पा थोडीशी मागणी तुजे मुखार घाल्यात. आयज जेन्ना आमी मिसांवाचो आयतार पाळटाव मिशनाच्या गांवांनी वावुरतेल्या आमच्या पाद्री माद्रींक लोकिकांक तुजे धीर आनी बळ फाव कर आनी आमी ह्या वावरांत मिसळसांक मागण्या वरवीं उदार मनात आनी उदार कालचाची आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर परिदा देवपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाल बाप्पा, तुज्या पुतान सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावं. उदेंती था वस्तुपे पर्यंत राष्ट्रांमध्ये तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर परिदारांनी शासनाच्या देवा, सोर कलेनी सोदताय, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचे. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उकोडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी उसर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो काडया आनी एका शीतलें पियेता. इतले मोठे तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाळ केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केपरी तुमचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजी परसोलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन जुसे वास आनी सोरकालीं तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पलिदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची याज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाटाचेर दिश्काल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सोरकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून वतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं.
आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमच्या दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं आमी मागता तुमच्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सरस्पो तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर परिराध्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Zoi hawasa, zoi hamoda, zoi varguda, zoi ulohida, toi have tuka porgotu, toi priti tuji navaru, sorvespora deva, deva moja, kurbe zoa